खूप खोशी जाता कित्याक सगळ्यात पयलीं म्हणजे ती म्हजी मायभास आणि हांवें नाटकां केल्यात मराठीन बी हिंदीनूय केलां पूण मायभासेन हें पयलें नाटक म्हणून म्हाका खूब खोशी जाता। आनी दुसरें म्हणजे तियात्र हें एक म्हत्वाचो एक घटक जावन आसा गोंयच्या एंटरटेनमेंट सिना वयलो आनी ताका एक खूब मोठी हिस्ट्री आसा तियात्राक आनी सगळ्या क्रिश्चन भाव भयण्यांनी तशेंच सगळ्या रसिकांनी हें तियात्र जिवेत दवरलां इतले वर्सां म्हणून म्हाका खूब आनंद जाता आनी म्हजो जर ताका हातभार लागलो योगदान लागलें जाल्यार म्हाका आनी आनंद जाता आनी म्हणून हांव मारियन फर्नांडीसाक खूब देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हाका ह्या तियात्रान घेतलें म्हणून। कशें पळयता तूं तियात्राचो फुडार जरी तर तूं नॉर्दर मारीत जाल्यार तियात्राचो फ्युचर कितें? बरो आसा उज्वल आसा अशें म्हाका दिसता। तियात्राचो फुडाकार बरो आसा कित्याक आयज कालची जी नवीन पिढी आसा ती बी हातून काम करता आनी आमच्या तियात्रान सुद्दां नवीन पिढीचे कलाकार आसात म्हणून म्हाका हांव खूब आशावादी आसा आनी म्हाका अशें दिसता की तियात्र खूब वर्सां लोकां फुडें येतलें जगतलें जिवें रावतलें ही कला कित्याक तातूंत जें संगीत आसा हातूंतले प्रत्येक कलाकार इतले सुंदर गातात की हांव तांचे गाणे आयकतच रावतां आनी कितले टॅलंट आसा गोंयच्या लोकांनी। कॉमेडी जी आसता ती खूब म्हणजे हांसूंक येता आनी बरे बरे कलाकार हातून आसा तर म्हाका अशें दिसता तियात्राचो फ्युचर खूब ब्रायट आसा। देव बरें करूं। थँक्यू।